सरकार कोट्यांनी पैसो आदलो कोयर जो 50 वर्सां फाटीं दाळाक पडला तो निवळ करपाक मोडटा। सड्यार घातिल्लो कोयरा प्रकल्प बरे रितीन काम करता। अशे तरेचे प्रकल्प गोंयांत आनीकय घालपाक जाय म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। We got this legacy waste to clear within 3 years, but we have promised CM that he has allotted to this Goan contractor to support a Goan industrialist, and we got out of 3 contractors in Goa. We are the local contractor. My company name is Cam Industrial Services, and we promise him we will finish this 1,05,000 legacy waste as per our measurement. We'll finish this within 4 months. And he has seen this plant. This is the latest technology plant which we have set up within 20 days of time. महत्वाचें जाला की गार्बेज प्लांट पयल्या उपरांत सीएम सारको इम्प्रेस आनी सीएमान सांगला की ऑन दी सिमिलर लायन दुसरे कडेन खंय घालचो कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगला आनी त्या एजन्सीनी सांगला की विदिन फ्यू डेज हांगासर आसलेले लिगसी वेस्ट जवळ जवळ 1.5 लाख आहा ते आमी क्लियर करता। आनी सीएमान मागीर सांगलें फुडले आमी स्टेप चिंतया। आमी सगळे प्रोजेक्ट सीएमाक आज दाखयले बऱ्यापैकी सगळे आमचे चालू आहा ते ऑनगोईंग प्रोजेक्ट न्यू आनी अपकमिंग प्रोजेक्ट जर कितें पाहिजे तितूनच आमचे एमपीटी चेअरमॅन त्यांचो एक रिक्वेस्ट आसलो की हांगा विजीट करची म्हणजे आज सीएमाक सांगलें विजीट करून घेतले ऑफिसान गेले एक प्रेझेंटेशन पळयलें आनी फाटल्यान तुमी पळयता हांगा जर त्यांचे एक प्लॅनिंग आहे एमपीटीचो क्रूज टर्मिनलाक ताका सपोर्ट कितें तरी सीएमाक जाय म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंटाचो जाय आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन काय ना आहात त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर थोडेशें डेव्हलप करून क्रूज टर्मिनल हांगा सल्लो एक करपाचो आनी एक रोप वे आसा त्याचं एक प्रेझेंटेशन आमकां दाखयलें त्या म्हणजे तेका लागून टुरिजमय एनहान्स जाता आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी सदांच हे ओवरऑल कंजेशन जाता पळय तेचेर थोडोसो कंट्रोल जाता म्हणजे थोडेशे लोक सागरमाला प्रोजेक्टा अंडर आमी चिंतता की वॉटरवेज वापरून जर आमी टुरिस्ट भोंवपाक लागले लोक जनरल पब्लीक जाल्यार थोडोसो रोडा वयलो लोड कमी जातलो। वेस्ट ट्रीट करपा खातीर आमी ऑलरेडी द बायो रेमिडिएशन प्लांट म्हणजे नवीन प्लांट आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब कायतानो हांगासर आसा तेणें हांगा एस्टाब्लीश केला विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम 20 दिसां भितर येदो व्हडलो प्लांट एस्टाब्लीश करप आनी एप्रॉक्सिमेटली 1,20,000 सुमार लिगसी वेस्ट टन ही लिगसी वेस्ट ट्रीट करप आनी विथ द सेग्रिगेशन्स एंड सेपरेशन्स आनी सगळें म्हाका दिसता दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। अशा पद्दतीचे इतके फास्ट ट्रॅक लिगसी वेस्ट अशा पद्दतीची दुसऱ्यो आनी खंयची मशिनरीज आसूं शकना। हांव ऑलमोस्ट ताका कॉंग्रेच्युलेट करता। हांवें काम पळयल्या उपरांत म्हाका खरोखर तेजें काम आवडलें। 20 दिसां भितर प्लांट सेटअप केलो हांवें केल्या उपरांत एक 2 म्हयन्यांनी तेजे रिव्यू घेवन अशा पद्दतीच्यो लिगसी वेस्ट आसा त्यो अशा पद्दतीचेच प्लांट घालून ते ट्रीट करपाक जाय बेगिनात बेगीन सॉर्ट आउट करपाक जाय सो दॅट ताका जे सगळें सहकार्य जाय ते आमचे कडल्यान मेळ्ळा। म्युनिसिपालिटी सहकार्य ट्रीट करीत आसा पण हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम हांगा मेन्शन करता हे गव्हर्नमेंट फाटल्या 50 वर्सांक सरकारान जो कोयर करून दवरला पळय रे तेज्या खातीर कोट्यांनी रुपया मोडटा कोट्यांनी म्हणजे तेन्नाच्यान उलोवपाक कांयच फरक पडना जे उलयता पळय रे म्हणजे कोटी म्हणून कमी कोटी न्ही 300 आणि 400 कोटी रुपया एन्युअली वी आर स्पेंडिंग टू ट्रीट द लिगसी वेस्ट ऑफ दॅन गव्हर्नमेंट ओके द गव्हर्नमेंट इज स्पेंडिंग दिस मच मनी फॉर दॅट पर्पज।